हांव ॲडवोकेट अजय प्रभुगांवकर, प्रेसिडेंट फॉर इंटक. आमी आयज PWD लेबर सप्लाय सोसायटी जे कामगार जे आसा जे कितलेशींच वर्सां जालीं हांगासर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसा, थोडे टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळा, तेंच्या खातीर एक तेंचे मेमोरेंडम दिवपा खातीर आमी आयज हांगा येयल्लेले. तुमकां खबर आसतली 14 एप्रिलाक आमी हांगा एक पब्लीक मिटींग घेतलेली पणजेन, आनी गोंयभरच्यान जे कामगार सोसायटी अंडर जे वर्कर्स कामाक आसा एम्प्लॉईज तेंच्यो व्यथा कितें आसा पळय त्यो समजून घेतल्यो. तेंचे इश्यूज आसात त्यो आजुनूय सरकारान सॉल्व केल्लेले ना. तांकां अक्षरशः फटयल्लेले आसा कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर स्टार्टींग दवरून. कितलींशींच वर्सां डेली वेजीस काम करीत 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 तांकां लास्टाक 5 वर्सां पयलीं आमी एक अशेंच एजिटेशन स्टार्ट केल्लें आनी तुमी सगळे पत्रकार भावांनी आमकां सपोर्ट केलो तांकां. त्यामुळे तांकां टेम्पररी स्टेटस लागलेलो आनी 6 पे तांकां एक्सटेंड केलो. पूण खंय तरी 4.5 वर्सां जालीं तांकां अपेक्षा आसलेली की सरकार तांकां रेगुलरायज करतले म्हणून. आनी ह्या काळा भितर 2024 जग्गो वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया हे जजमेंट जे येयलें तितूर सारकें क्लॅरिटी दिवन जजमेंट दिला की कामगाराची पिळवणूक सरकारान तरी करची न्ही. आमी म्हणटा की फेर वेजीस मेळपाक जाय, तांचो अपलिफ्टमेंट जावपाक जाय, रेगुलर कायंड ऑफ नेचर गव्हर्मेंटान अपॉयंटमेंट दिवंक जाय. ह्यो सगळ्यो गजाली सुप्रीम कोर्टान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान मेन्शन केल्ले आसा. एक एक्सपेक्टेशन आसलेलें की लोकहिता खातीर काम करपी हें सरकार हें सो मोठो आपूण कितें तरी इनिशिएट करतले प्रोसेस आनी हे कामगारांक रेगुलरायज करतले. एटलिस्ट तांकां रेगुलर पे जो आसा पळय, नो डावट टॅक्निकल कितें प्रॉब्लेम्स आसात तांकां सोसायटी अंडर आसल्या कारणान हांगा घेवपाक कितें टॅक्निकल प्रॉब्लेम आसा ती गजाल वेगळी, पूण तांकां जो इक्वल पे जो आसा तो तांकां एक्सटेंड करतली अशी अपेक्षा आसलेली. म्हणजे एका सायडीन हे आमचे थोडे PWDचे लेबर सोसायटी वर्कर्स जे आसा ते काही डिपार्टमेंटांनी बिलिंगाचें काम करता, खुबशे क्लरिकल एक्टिविटीज करता, डेटा एंट्री ऑपरेटर म्हणून काम करता, तांकां मेळटा 6 पे. आनी रेगुलर वर्कर जे आसा सेम नेचर ऑफ जॉब करता तांकां सारको रेगुलर पे म्हणजे 7 पे वीथ अपडेटेड तांकां DA जो आसा पळय तो सगळें तांकां मेळटा. सो असो डिस्क्रिमिनेशन जें आसा पळय तें जावचें न्ही. सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट सरकारान वेवस्थीत समजून घेवपाचें आनी तेंचेर जो कितलींशींच वर्सां अन्याय जाला म्हणजे काही लोकांक जर 23 वर्सां जाल्या डिपार्टमेंटान अजुनूय ते टेम्पररी स्टेटसानूच आसा. आयज तुमी जर पळयत DA जर सेंटराक हायक जाय DNS अलावन्स रोखडेच हांगासर टॉप लेवल ब्युरोक्रेट्स आसा पळय ते फायली मूव करता आनी ते रिट्रोस्पेक्टीव इफेक्टान आपल्याक इम्प्लिमेंट करून घेता. म्हणजे म्हागाई भत्तो तुमकां जर सेंटराक वाडलो तुमी हांगा मात सोडिना, तुमी तुमचो घेता आनी हे कामगारांक कोण पळयतलो? हेंचें हित पळोवपाक जाय. शेवटी जे आमचे टॉप शिकलेले ब्युरोक्रेट जे सेक्रेटरीएटान बसले पळय तेंची जबाबदारी आसा की जे ग्राउंड लेवलाक जे काम करतात तांकां सुद्दां तेंचे रायट्स मेळपाक जाय हे खातीर तेंची जबाबदारी आसा तेजो शिक्षणाचो यूज करून घेवपाक. तुमी जर थंय बसून फक्त तुमचीच जर कामां करपाक लागले जाल्यार हांकां कोण पळयतलो? सोशल अपलिफ्टमेंट म्हणटा तें जावपाक जाय. त्या खातीर एक मुवमेंट हांगा सुरू करपाक जाय. आमी इंटकच्या बॅनरा अंडर आमी हे मुवमेंट स्टार्ट करतले आनी तेंचो हक्क तांकां मेळपाक प्रयत्न करतले. तुम्ही करताले म्हणल्यार ते खंयच्या दिसा आसताले? 1 मेक आसतले. 1 मे ऑलरेडी आमी पणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाक परमिशनाक घातला. फक्त ते बसतले आमी. तो प्रोटेस्ट कोणाच्याच अगेन्स्ट असो ना. फक्त तेंचे हित म्हणजे थोडे डिपार्टमेंटाचे आमकां जे कॉन्टॅक्ट करतात पळय की आमकांय तुमकां जॉयन जावपाक जाय तांकां सांगला तुमी येयात, तुमचे आमी अंडरस्टँड करयात. ते तांच्यो कितें इश्यूज आसा तांचे अपॉयंटमेंट कशें जाले आमकां अजून खबर ना. ते अंडरस्टँड करून घेवपा खातीर 1 मेक आमी सगळ्यांक आपयला. सगळ्यांक सांगला तुम्ही? येस. आतां सगळे जे आमी जमल्या पळय ते एक मनीस प्रत्येक डिविजनाचो येयला. त्या दीस 14 मेक ऑलमोस्ट सगळे गोंयचे सगळे PWD लेबर सोसायटीचे जवळ जवळ 550 लोक ते आसलेले. आयज ते ठरयल्लें की एक मनीस धाडया, एक 15 ते 20 जाणांचें रिप्रेझेंटेशन दिवया आनी 1 मेक सगळे आमी हांगा जमतले. टोटल कितले जाणां कितें? टोटल ऑलमोस्ट 1700+ वर्कर्स आसात जे अजून डिप्रायव्ड आसा फ्रॉम देअर बेजीक रायट्स. तुम्ही कलेक्टर कडल्यान हे घेतला परमिशन बी आता प्रोटेस्ट करताना? आमी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाक ऑलरेडी एप्लाय केला फॉर आझाद पेदाल. कित्याक हो रॅली न्ही, आमी खंय ट्रॅफिक जॅम करना. सो लॉ अँड ऑर्डर प्रश्न येना हांगासर. सो कलेक्टराचो 700 म्हणल्यार चड आहा. तुम्ही कितें आसा एक 300+ आमी एक्सपेक्ट करता हांगा फर्स्ट मेक. पूण ते आपले व्यथा मांडटले आनी वतले. खंय ट्रॅफिक जॅम जावचो ना, कांय ना. फक्त येवन फक्त बसतले थंयसर आपले विशय कितें मांडटले. कित्याक खंय ना खंय अंडर वन बॅनर आमकां एक्टीव येवचें पडटलें. नाल्यार प्रत्येक जाणांक दिसता की आपूण केन्ना ना केन्ना रेगुलरायज जातलो, परमनंट जातलो. आनी जेन्ना ताका कळटा की आपूण परमनंट जावचो ना तो म्हणसर तो रिटायर जाल्लो आसा. हे दुर्दैव आमचें. तुम्ही आयज टायम घेतलेलो PCचो काय डायरेक्ट आयज? आमी PCचो टायम घेवन आशिल्लो. आयज ताका डायरेक्ट मेळपा आयलें. पण मिनिस्टराचो टायम घेतला आमी. कित्याक PC आतां मिटींग आहा काय कितें आहा तुमकां कितें सांगला तुमचें? मिटींग गेला
येतलो हांगासर येयलो आमी ताका मेळून मागीर आमी ऑनरेबल मिनिस्टराक मेळटले. पण आमकां अपेक्षा आसा की ऑनरेबल मिनिस्टर ह्या कामगारांची व्यथा आयकून घेतलो आनी योग्य तो निर्णय दितलो. सीएमाक मेळ्ळें तुमी केन्ना? ना पयलीं हांकां मिनिस्टराक मेळ्ळ्यांनी तो आयकना जाल्यार मागीर सीएमा कडेन सीएमाक ती एवरी सॅटर्डे मेळटाली आं पयलीं. साखळे वचून मेळटाली एवरी सॅटर्डे सेकेंड सॅटर्डे. म्हजें नांव आर्या नायक, हांव डिविजन 15तले. 5 वर्सां जालीं आमकां टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळ्या. ताजे नंतर आमकां फक्त 6 पे इतलोच मेळटा आनी ताजे फुडें कांय ना. म्हणटकीर आमची पयर 14 एप्रिलाक सगळ्या फूल स्टाफाची जे सोसायटी स्टाफ आसा तांची सगळ्यांची मिटींग जाली आनी आमी अशें ठरयलें की हें फुडें व्हरपाचें. सो आमी डॉक्टराच्या मार्फत मेमोरेंडम रेडी केला आनी आज आमी तें सबमीट करपाक आयला. आमी सीएमाक एवरी सॅटर्डे सेकेंड सॅटर्डे आमकां हॉलिडे आसता. सो आमी एवरी सेकेंड सॅटर्डे सीएम सरा पासून मेळटा. सर आमकां रिस्पॉन्सूय करता आनी अशें करून दीस फुडें फुडें वचत आसा. सो आतां आमी सराक हें करून फुडें प्रोसिजर करपाक गेला. रिस्पॉन्स करता म्हणल्यार सरान कितें सांगलें? रिस्पॉन्स करता सरान म्हणल्यार लास्ट टायम 10 वर्सां जाल्यार तांकां कन्फर्म करतले म्हणून न्यूजार पेपरार हें आयलें पळय ड्युरींग आपले बजेटाक. सो आमी ताजे नंतर इमिजिएटली सराक मेळ्ळी. तेन्ना सरान सांगलें हें तुमकां न्ही तर हाजे खातीर थोड्यो टॅक्निकल हें आसा ते आमी डिस्कस करतले भितर आनी मागीर तुमकां सांगतले अशें. सो ताजे रोखडी सुद्दां वीथ इमिडिएट इफेक्ट आमी गेल्ली सराक. स्वता सीएम सीएमाक कितले टायम मेळ्ळा आमी मोस्टली एवरी मंथ सेकेंड सॅटर्डे सीएम सराक मेळपाक करता. कितें मेळटालें करताच म्हणटा ते. सीएमूच असं एक्सप्लेनेशन दिता जाल्यार जाल्यार तुमी इन प्रोसेस आसा म्हणटात. हो मेमोरंडम आमी केन्नाच सीएमा कडेन घेवन वचूं ना. आमी गेल्या ती फक्त वर्बली उलोवन गेल्या. हो आतां आमी ऑफिशियली प्रोसेस प्रबोली करता. गेला तर तुमचो डिमांड आहे कितल्या वर्षाचा डिमांड आहे. त्याच्यावर सीएम काही तेंपावरी दिगंबर कामतीच्या पयलीं सीएमा कडेन आसली एखाद्या तेन्ना तुमी मेळना तेन्ना कितें तेन्ना आमी मेळ्ळा करतात म्हणटा. जेन्ना आमी सरा कडेन उलयली की आमकां रेग्युलायझेशन करुया प्रोसेस चालू आसा आमी करतलो अशें म्हणटा सर. रिक्वेस्ट करून जालें. आतां ओरली आनी वर्बली करप ना. आतां कितें तो कायदेशीर पेपर वर्क करप. जाल्यार तुमी कोर्टान वयता. हंड्रेड हांव सिद्धेश आलमोकर डिविजन 24 बिचोले. हांव कितें म्हणटा मनशाक जे कामगाराक कितें तरी पाशियेस म्हणून हें आसता. पाशियेस कशें आसता एक 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां. आतां हांव कामाक लागला म्हाका जाली आय हॅव कम्प्लिटेड 25 इयर्स इन PWD वॉटर सप्लाय. 25 वर्सां हांवें काम केलें. आयज जातलें फाल्यां जातलें आनी जातलें फाल्यां जातलें पण 5 इयर्स काडले आमी. सो आतां हांव कितें चिंतता 5 इयर्स हें ऑलरेडी सोंपलेलां. कित्याक ऑलरेडी आमच्या कामगाराचे एज रिटायरमेंटाक पावल्ली. ऑलरेडी थोडे रिटायर जाल्ले आसा. रिटायर जावन थोडे घरा गेल्ले आसा आनी थोडे आतां 5 वर्सां 6 वर्सां 4 वर्सां उरल्या. म्हणून हांव कितें म्हणटा दोतोरान तुमकां सगळें ब्रीफ केलां एक्सप्लेन केलां. हेजे कितें तरी बरो रिजल्ट येवचो अशें हांव मागतां.